कोळशाच्या येरादारीक विरोध करपाक चांद्रा गिरदोळीची जाणटी तशीच भुरगीं जमिल्लीं. कोळसो गोंयच्या सैमांत प्रदूषण करतले म्हूण विरोध करपी लोकांचें म्हणणें आसा. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. See, first of all, it is very sad to see Goa in this state. आज हो कोर्सो जो गव्हर्नमेंट इज अलाउविंग टू पास टू गोवा हे आखे गोंय काबार करतले. आज जायते सुपुले भुरगे आनी आमचे गोंयचे लोक हे कोला लागून वास्कोचे गांवांत जायते कॅन्सर पेशंट्स सफर जाताय आनी हे मुखार मुखार सगल्यान पावतले. आज हो गव्हर्नमेंट म्हाका दिसता गोंयकारांक आनी गोंया केअर कोना. आज इतलो म्हाका दिसता 99% लोक गोंयांत आसा तो कोलाचे एगेन्स्ट आसा आनी 1% गव्हर्नमेंट आमकां सांगताय आमकां कोल नाका, पण तेरोसान गव्हर्नमेंट आज आमगे आयकना. वी आर ऑल टुगेदर टुडे ओवर हियर इन फ्रॉम गिरदोली एंड चांदोर. पंचायत मेंबर्स आसा, दुसरो गांवचो लोक आसा आनी धाकटेचे प्रोटेस्टार आमी मागता आमच्या गव्हर्नमेंटा लागीं की आमकां हो कोल आमच्या गोंयांत नाका. आज आमचे एक चांदोर म्हणटे आमचे एक ब्युटिफूल विलेज, कितलेशे लोक हिंगा आसा, इन्स्ट्रक्चरल हाऊसेस आसा, ब्युटिफिकेशन आसा, तोडे आहा आमगेले, ते सगळे फिलिंग केला. मागता की हे आमचे गोंय सांबाळपाक आनी मागता सगळ्या लोकां लागीं. आज आमची ल्हान भुरगीं आसा हिंगा, मागता गव्हर्नमेंटा लागीं हे कोल बंद करपाक. हे फ्युचर आज आमी आहा हिंगा इतले त्रास भोगताय. आज हे कोरोना व्हायरस, पण म्हाका दिसता हे कोल येतले ते देर विल बी मोर डेंजरस देन कोरोना व्हायरस. सो आय रिक्वेस्ट द गव्हर्नमेंट, आय रिक्वेस्ट ऑल द पीपल टू कम टुगेदर अँड हेल्प अस टू स्टॉप दिस कोल इन गोवा. म्हजें नांव सावयो कोस्टा चांदोर. आयज आमी चांदोर गिडोलकार एकठांय जाले हे कोळशाचे विरोध. सो मागता सगल्या गोंयकारां थंय आमचे भाशेन अशें करून मुखार सरून हो कोळसो आमगे गोंय हाडपाचो, बंद करपाचो. कित्याक फाल्यां आमच्या बायल भुरग्यांक जायते इफेक्ट जातले, आमगे बोडकून आमगे तरणाट्यांक भुरग्यांक. कित्याक हो कोळसो येता तो आमगे आख्खे एनवायरमेंट पिड्यार करतलो. सो मागता सगळे गोंयकारां थंय मुखार सरून हो कोळसो गोंया येवपाचो बंद करचो. देव बरें करूं. कित तुमकां फेस करूंक पडटलें मुखार हो कोळसो? हिंगा आमी आयकलां एज पर द डॉक्युमेंट्स कितें हिंगा चांद्रा कोल हब करपा आहाय म्हूण, आनी आमगेल्यो न्हंयो आनी सगळो डस्ट जावन न्हंयांतले आमगेले जिवाड मोतले सगळे आमकां इफेक्ट जातले. तेच परी इट इज व्हेरी कॅन्सरस म्हूण आयकलें. कित्याक आमगे जायते आमगेले जाणटो लोक पॉप्युलेशन जायते आहा. सो इट वील इफेक्ट ईच अँड एवरी पर्सन, सगळे आमकां इफेक्ट जातले.